आमच्या बाबा उंदू तुका साष्टांगी पडून नोवान कोंता तुजो मोगोर मार्गाविधा तुजो सोदायको दोयार आसा तुजो मोगोर मार्गाविधा तुजो सोदायको दोयार आसा देवाच्या पुता उंदू तुका मायेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुजो मोगोर उदोर दिता काळजांता तुजो बाटला कोता तुजो मोगोर उदोर दिता काळजांता तुजो बाटला कोता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. कोससून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सव्य आसूं. भाव म्हणिनो सगळ्यांक तुमकां मागीर मोग येवकार हे मिसा बेटीन वांटो घेवन हे मिसाची ते सवां आल्वर रुमेजी पिंत हे आमचे बाब सुद्दां मागता. तशेंच मारयू तितवास स्वर्गीच्या बापान तांकां आपले शांतींत आपले विसवान घेवंक मागतना आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत मागुया. मारिया तेरेजा विएगस, सॅनफर्ड फेर्नांदीस, नोरा एंजोलिन डायस, वेनेसा सिल्वेरा ही आनी आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक देवाची किरीत कुडियात्म्यांची भलायकी मागून घेवया. आज आमच्या गोंयांत जायते पंचायतींची वेंचणुको मागुया सगळें शांती समाधानान जावंक आनी निस्वार्थीपणान वावरूंक फुडें सोदतल्या उमेदवारांक वेंचून काडूं. आज इतले भ्रश्टाचार इतले वायट आमचे पंचायती मेरेन पावला, दूख दिसता. सगळ्याकूच पयशे वांटात, सगळेच जिखूंक सोदतात. जायते फावटी कुटुंबांतलीं घोव आनी बायल, आवय बापूय आनी भुरगीं सगळींच ह्या उमेदवारांक फुडो करतात आनी इलेक्शनाक बसतात. सगळीं आपल्याक कसलो तरी मान मेळटलो आशेन आसात. भाग्यवंत लॉरेन्साची आज आमी परब करता. भाग्यवंत लॉरेन्स दुबळ्या खातीर जियेलो. दुबळ्यांची सेवा करूंक ताका वेंचून काडलो आनी दुबळ्यांची सेवा करता आसतनाच तो मार्थीर मेलो. आमची पवित्र सभा आमकां एक एकल्याक भोव करून समाजाचे देगेर आसलेल्यांक राखूंक सांबाळूंक तांच्या हक्कां खातीर झुजूंक आमकां आपयता. गांवांनी असले मौन दिश्टी पडून वेंचून आनी निवडून काडलेल्यांनी आपल्या पासत न्हय पूण दुबळ्या पासत धाकट्या पासत वावरूंक तांकांय देवाची कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावंक देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे पातकेंचे मोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून माग. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
धर्म देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताचे इश्टा संवसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या रया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा बसत आमी तुका वाखणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिळे तू संवसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया आमची एक एकल्याची मागणी देसा बापाक उबारुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावन आनी रोगशास्त्राचे कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमचे काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोल दी. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, जो थोडें वोमता तो थोडें लुंवता आनी जो चड वोमता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तर तुमकां सगलीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दोयाल कोरण्यो करूंक तुमकां ओगलें कितेंय आसतलें. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुबल्यांक दिलें. तांचें प्रमाणीकपण साक्षणांक तोगता. जो वोंप्यांक बी आनी ताका पोसूंक कान जिवन दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वळोवकार. आमचो जबाब जातलो, दोयाल कोत्ता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया, दोया कोत्ता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती कोत्ता ताच्यो आज्ञो संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची सोसोत प्रितुमेचेर बोलिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशांची सोसोत सोदव. जबाब, दोया कोत्ता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. बरो मनीस दोयाल करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कोदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेखाली. जबाब, दोया कोत्ता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. निर्भाग्याची खबर पावत म्हूण तो ताका हुस्कोच ना. तो आपलें कालीज गोठ दोत्ता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोठण जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब, दोया कोत्ता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सोडोल आतान तो दुबल्यांक वांटा.
ताचें बरेपण तगतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब: दया कोत्ता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. उद्गार. म्हणटा, म्हजो पाटलाव कोत्ता तो कालोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरोत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाळ करता, आनी जो कोण संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जूय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज आमी पवित्र सभा भाग्यवंत लॉरेन्स हाची परब करता. भाग्यवंत लॉरेन्स 3ऱ्या शेंकड्यांतलो दियाकन आनीक मारतीर. पाप साहेब सिक्स्थ हाणें ताका खेरीत जबाबदारी दिल्ली. पवित्र सभेची गिरेस्तकाय, पवित्र सभेची वस्तू भोव करून दुबळ्यांचे सेवेक ताणें आपली जीण करची, तांची सेवा करून. आनी हें कोत्ता आसतना बाबा भयणीनो, बालेरियन बावरती आसलो, एम्परर आसलो ते काळार रोमाचो. तो पळयता पवित्र सभा वाडटा, जायते कितें तांचे लागीं आसा अशी चिंता. आनी ताचो एक अधिकारी लॉरेन्साक आपयता आनी सांगता, पवित्र सभेन जायती गिरेस्तकाय आसा, भांगर आसा, रुपें आसा, तांबे आसा, ती हाड, ताची आमकां गरज. आनी लॉरेन्स जो रोमांच्या शारांतल्या दुबळ्यांची सेवा करतालो, तांची आदाराक पावतालो, तांकां मजत करतालो, तो ताका सांगता, म्हाका 3 दीस दी, आनी 3 दिसांनी सगळे आमच्या लागीं पवित्र सभेची गिरेस्तकाय घेवन तुजेशी येता. आनी ताका खुशालकाय दिसता, हाडटा मुस्ताव. आनी 3 दिसां भितर लॉरेन्स एकठांय करता कोणशा कोणशांनी आशिल्ले दुबळो लोक रोमा शाराचो. आनी ते काळार 3ऱ्या शेंकड्यांत चड दुर्बळकाय आसली. सगल्यांक एकठांय करता, दुबळ्यांक, पांगड्यांक,
तोंट्यांक कोड फुटिल्ल्यांक सगल्यांक एकठांय करता आनी ताची शी हाडटा आनी म्हणटा ही आसा पवित्र सभेची गिरेस्तकाय. आनी तेन्ना ताका खूब राग येता. इतलोसो गोट दुबळो लोक आनी तांची कोणूच आनी कोणाकूच पडलेले नासले. पवित्र सभा आनी लॉरेन्स आर्च डिकन तो तांची सेवा करता. ताका खूब राग येता आनी तो ताचे लागीं मागता एम्पररा लागीं ताका जिवेशी मार. सगल्यांक त्या काळार क्रिस्तांवांक पिडापीड पडटालो. पाप साहेबाक पुरान ते जिवेशी मारतात. पाप साहेब सिक्सूस ताका सोयेर मारतात ऑगस्टाचे 258 आनीक बागून लॉरेन्साक 10 ऑगस्टाचे 258 AD आनो डॉमिनी. बाबूजीनो आयची वाचपां बागून लॉरेन्साक पवित्र सभा लायता. दुसरी चीट बागून पावलूची. जो थोडे भोंवता तो थोडे लुंवता, जो चड भोंवता तो चड लुंवता. वोंप्याची आनी लुवण्याची वपां. जेजूय म्हणटा शुभ वर्तमानांत एक गोवाचो कोणो जमनीर पडोन मरो ना तो तसोच उरता. मरत जाल्यार न्हय फकत पीक दिता, इट मल्टिप्लाय, जायती पीक दिता. एक गोवाचो कोणो 100 कोणे. एक आसलो 100 जाले. केन्ना जाले? जेन्ना तो गोवाचो कोणो मरता. इट इज इन द ब्रोकननेस ऑफ दीस ग्रेन that we find wholeness came out. एक कोणो 100 कोण. केन्ना जालें? जेन्ना ताणें आपल्याकूच मोडलो. भाव भयणीनो, असलेंच आमचें उत्मीक जिवितांत, सैमीक जिवितांत तर हें जाता. आनी आमी पळयता आतां कांय काळान सप्टेंबर ऑक्टोबरान एक रोंपी भाताची 100 आनी अदीक गोठ येता. केन्ना जालें? जेन्ना तो मेलो. एक कोणो भाताचो मेलो जमनीर, कुसलो, ताका जाय तें पीक दिलें. देखून जेजू म्हणटा आमचें एक एकल्याचें जिवीत अशेंच. जेजूचें जिवीत पयलें तशें जालें. ताणें आपल्याकूच मोडून पडलो आमकां जिवीत दिवंक. आपल्या कुर्साच्या मरणांतल्यान ताणें आमकां जिवीत दिलें. सगल्यांक जिवीत दिलें. बागेंत लॉरेन्स आपल्याकूच मरूंक तयार जाता. शास्त्राच्या जिविताक भरपूर पीक दिवं. आमकां एक एकल्याक बाबा भयणीनो आपोवणी आसा. A selfish man thinks only of himself. हांव म्हाका म्हजें, हांव कितें करतलो. आमी आयते दीस बापाय आयकताले हांव व्हडले कोडे बांदतलो आनी हांव म्हणटलो म्हज्या जिवाक हा पिये मौज मार आनी तो मरचो आसता. सेल्फीश मॅन ओन्ली लुक्स एट हिमसेल्फ. बागेंत लॉरेन्स आमकां देख दिता सेल्फलेसनेस. तो जाणा आसलो आपल्याक मरण फाव जातलें, पूण तो भियेना. एम्पररा उजीर रोमाच्या दुबळ्यांक दाखोवड करता. इतली दुर्बळकाय आसा, इतली गरीबसाण आसा, इतलो लोक पिडेंत आनी तरेतरेच्या वायटांत आसा. पवित्र सभेची गिरेस्तकाय आमचे दुर्बळ भाव भयणां आयज बागेंत लॉरेन्साची परब करता आसतना पवित्र सभा सदांच दुबळ्यांचो मोग. पवित्र सभा church is the church of the marginalized, the poor, those who find they are downtrodden, khala udilali.
तांचे होक राखूं पवित्र सभा सदांच वावुरता. भाग्यून लॉरेन्सा भाशेन आमचेय सभे दिरादीक बोळान भरलेले वीर उपजूय. आनी भोव करून आतां आयज जेन्ना आमच्या गोंयांत ही एलिसांव आसात पंचायतीची, आमकां असले उमेदवार पंचायतींत दी, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी आमी म्हणटा. पूण कितें काल आनी आज सकाळीं एकटो व्हिडिओ आयला, एकलो दुसऱ्याला विचारता मत दिवन आयलो तूं? तो म्हणटा हांव मत दिवंक गेल्लो पूण मत दिनासतना जायला. कित्याक? सगळीं नांवां पळयलीं म्हणटा. आनी राती म्हाका कोणें सोरो दिलो, कोणें म्हाका पिवयलो ताचो सुगडास येना म्हणटा. देखून आपूण मत दिनासतना आयलो. ही परिस्थिती आमची गोंयची. राती पंचायतीच्या लेवलार बाबा म्हणिनो 10,000 15,000 एक वताक वांटले, एनवेलपान घालून धाडले. 4 उमेदवार आसल्यार कितले पयशे जाले? असले आमचे फुडारी, असले सेवेचे चाकरेचे मनीस जातले. वो आपल्यान पयशे वांटले ते पयशे घेवंक तांचो हुस्को जातलो. व्हेरी सर्वीस, व्हेरी सेल्फलेसनेस. हो गोंयचो कोणो मरूंक दिवचे नात आमचे पंचायतचे मेंबर जातले ते, आपल्याचें चिंतले. If they want to be leaders, they have to break themselves up so that they can be of service to others. From brokenness to wholeness जातले जाल्यार ताणें आपल्याकूच मरूंक जाय. मरतले कशे? जेन्ना पयशे दिवन वतां घेतात. आमची परिस्थिती देखूनच भाऊ म्हणिनो हांव रडटां म्हज्या देशाक आनी देश रडटा म्हज्या बेसाक. हें आमचें गोंयकारांचें दुर्दैव आयज. आज आमी रडटां, आज आमी रडटां. आनी कोणें विचून काडले तांकां? आमीच न्हय. आमीच आमचो होक, देवान दिल्लो होक पाळटा आसतना आमकां ही आस्त जाली. देखून आमी म्हणटा तुमी आमकां पयशे दियाय आनी फुडलीं 5 वर्सां तुमकां जाय तें करात. आज भाग्यून लॉरेन्स आमकां देख दिता. तो आपल्याकूच मेलो दुर्बळांची सेवे खातीर. एम्पर वालेरियना फुड्यान आपल्या दुर्बळांक दाखोवन म्हळें ही आसा रोमा शाराची गिरेस्तकाय. येते गिरेस्त ही ती रोमा पवित्र सभेची गिरेस्तकाय. भाऊ भयणीनो, आमकां एकल्याक आनी भोव करून आमचे निवडून येतल्यांक दुर्बळांचो मोग आनी दुसऱ्यांची सेवा आपल्याकूच मोडपाची आस्त दी म्हूण हे मिसांत मागुया. भेटवणीक आमी गायन गावुया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटून काढता, आमची काळजां दादून दाता, आमची मोना दुखोवन दिता. स्वीकार करून प्रार्थून नाका, मोवा उलो आल्तार हाडटा, ताकाच रोज समोर बिता. आमचे सुख समेट वयता, बांदून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उलो बदलता, जेजूची कूड तो जातलो.
आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रितीचे बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवन लॉरेन्स जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कोण्यावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रोगशास्त्राच्या मरणा वरवीं मोहिमेवून जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत भाव भयणांचे सेवे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटयता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक तुमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी सासण्याचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो लॉरेन्स तुज्या रोगशास्त्रान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका गोंय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमचे अशक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सोपुर्णायेन तूं परजोडायताय. देखून सगळे दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani sonza moja tucia moj baba usorgi druga sozo solvis morachinami jedna nagazo usorgi druga sozo. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसात समोर पुंची. तेच परी जेवण जातून एक कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. म्हज्या रोगताची कांस. नव्या आनी सासनीक करोराचें रोगत पातकेंचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू नवे नेतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वासता. जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्के प्रितीमेचेर विश्वासलेलेची पवित्र सभेच उगडास कर. आनी फ्रांस आमच्या वाग्यान बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय.
पूण नजिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांक ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तूं इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत कमाल फुडें फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आकार हरी देवाची माई सांगती बेगीन धर्म दिता आनी सरकाडी तुका मनवल्यात सगळे भक्त बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वाट दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. गोवांचो कोणो जमनीर पडोवन मरो ना तो तसोच उरता मरत जाल्यार सुबाम पीक दिता आमकां सगल्यांक जिवीत दिवंक जेजू मेलो आनी जिवन जालो हे जेजूच्या जेवणांत आज वांटो घेवन आनी बागेवन लॉरेन्साची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून पवित्र सभे पासत आमचो वेळ आमचे गूण आनी आमचो आदार आमी दिवंक सुडसुडीत जावं जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक कुलो मारून म्हणुया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समका येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो प्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां तावडेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय कित्याक की पृथ्वी आनीक महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक मेळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजू चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सवय आसा खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलोत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलोत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी आमकां सुबाम आत्मीक पीक दिवच्याक आमचे खातीर मरून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताची जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावुया मोगा वांटप D30 आनी 2 5 60 आनी 4 D32 पेज 64 There
साक्षी देवो जाता सोडा सोदोस तुझो प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्योंत लॉरेन्साच्या काळजा वरी आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणांच्या कश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगोड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हातपांय सुडसुडीत कर. गरिबांच्या आनी अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोंसूंक आमकां तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. भाव भयणीनो, फादर ब्रिटोच्या आनी ह्या फादरांच्या नांवान सगल्यांक तुमकां भाग्योंत लॉरेन्साची कुशाल बरी परब आमी आवडयता. पवित्र सभा आज आमकां आयकिकल्या उस्कायता. जो तोडे भोंवता तो तोडे लुंवता, चोड भोंवता तो चोड लुंवता. उदार मनान आनी हांसते तोंडान दिता तसो देव मोग करता. देव आमच्या लागीं एक लागीं मागता कितें? द 3 T's: माय टायम, माय टॅलंट, माय ट्रेजर फॉर द चर्च. म्हजो वेळ, म्हजे गूण आनी म्हजो आदार. पवित्र सभा आमच्या लागीं मागता. उदाहरण मनान दवरता. द 3 T's मागता. जायते फावटी आमी दिवना, आमचो वेळूय दिवनात आनी आमचे गुणूय दिनात आनी आमच्या आस्तीचो आदारूय दिना. 14 15 हो दीस 15 आसूम साहेब म्हणजे परब आमचे तरणाटी युनिटी काप घडून हाडटात आनी त्या दिसाक आमच्या वाड्या वाड्यांतली जबाबदारी आमच्यो ट्रॅडिशनल स्वीट्स करतली. PPC वांगडीच न्हय, सगळीं आमी वाड्यांतलीं एकठांय जावया, इल्लोसो वेळ दिवया, ट्रॅडिशनल स्वीट्स आमी करुया, वांटुया. एक वाड्यांतली आमी करून हाडया, सगळीं येवया आनी जायते तरेचे पातळ्यो, अन्न, शिरवड्यो, सगळे तरेचीं खाणां आमी करतले त्या दिसा. प्लीज गीव युअर लिटल टायम फॉर द गूड ऑफ द चर्च. आमी आमचे मदें एकचार वाडोव आनी सगळीं येवया. सांगताक गेम चलता आसतना ह्यो आमच्यो ट्रॅडिशनल गोंयच्यो स्वीट्स चाखुया आनी फेस्ताचो दीस कुशालकायेन मनोवया. हांव रावतां सगळीं आमची वाड्या वाड्यांतलीं भाव भयणां PPCचे वांगड्या बरोबर हे ट्रॅडिशनल स्वीट्स करूंक आपलो तेंको, आपलो वेळ, आपली मजत दितली. म्हूण सर्वेश पौर तुमची सभे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. भाग्योंत लॉरेन्सा बरी गोंयचो कोणो कसो जमनीर मोडून सुबाम पीक दिवंक तुमकां धाडटा. जोयतीवंत आमचो देव शेवटाचें गायन गावया. U 30 आणि 3 पान 240 आणि 8. U 33 पेज 248. Oh God.
예수